नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात पूजा शर्माचो पणजे सेशन कोर्टा मुखार अटकपूर्व जामिनाक अर्ज क्रायम ब्रांचीचे 2 समन्स चुकोवनूय अटक ना, पुलीस सुसेगाद। मादय सालबाद करतले जाल्यार व्याघ्र वाठार करचो ज्युरी विजय म्हणटा मुख्यमंत्री फेल, मुख्यमंत्री म्हणटा सरकार सिरियस। 4 तारखे सावन प्रवाहाचे इन्स्पेक्शन। ब्रिटिश कायदे गेले देशासयत गोंयांतय भारतीय नागरिक सुरक्षा न्याय संहिता साक्ष अधिनियम लागू। कार्यावळीक मुख्य सचिव डीजीपी मिडियाना पणजे मडगांव FIR। गोंय रॅबीज फ्री, गोंयांत एकूय रॅबीज केस ना म्हणून 2 दिसां फाटीं पशुपालन मंत्री निळकंठ हळर्णकार उलयल्लो। गोंयांत सापडली रॅबीजग्रस्त 4 सुणी, मनशाक बाधा ना। स्वताक हिंदू म्हणटल्यांची फक्त हिंसा दुस्वासाची भाषा। राहुल गांधीचो लोकसभेत आरोप। अग्निवीर नीट मणिपूरय उस्तिले। घरमंत्री शहा रक्षा मंत्री राजनाथाची जाप। पणजे 2 ज्वेलरी शॉपांनी 8 लाखांची चोरी करपी बेळगांवच्या अब्रार बेगाक पणजे पुलिसांनी धरलो। चोरयेचे सगळे भांगर, 2 हिऱ्याचे हार जप्त, चल्ला तपास। सामान्य लोकांचे जमनी बळकावपी वक्फ बोर्ड रद्द करात। प्लेसीस ऑफ वर्शिप ऍक्ट रद्द करात। हिंदू राष्ट्र महाअधिवेशनात थाराव। ऑनलाइन जुगार बंद करपाची मागणी। आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माक 2 समन्स चुकोवनूय अजून अटक ना, पुलीस कोणाक रावल्यात हो मोठो प्रश्न। आता तिचो पणजे सेशन्स कोर्टात अटकपूर्व जामिनाक अर्ज। पूजाक 26 जूनाक चौकशेक हाजीर रावंक आदी क्रायम ब्रांचीन समन्स धाडिल्लो। उपरांत आयचोय समन्स चुकयलो। तिणें कूस मारली। आता अटकपूर्व जामिनाक गेल्या। मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माक 26 जूनाक चौकशेक हजर रावपाक पुलिसांनी समन्स धाडिल्लो। मात पूजा शर्मा चौकशेक हजर रावली ना वा पुलिसांक कांयच रिप्लाय दिलो ना। ताच्या उपरांत केस क्रायम ब्रांचाक ट्रान्सफर केली आणि पुलिसांनी पूजा शर्माक अटक करपाची सोडून परतो समन्स धाडलो। हे सगळे जाता म्हणसर पूजा शर्मान अटकपूर्व जामिनाक पणजे सेशन कोर्टा मुखार अर्ज घाला। अर्जाचेर बुधवारा सुनावणी जातली। क्रिमिनल कायद्याचो आदोगाद अनुप कुडतरकार म्हणटा पूजा शर्मान पयलो समन्स चुकयल्लो तेन्ना तिका अटक करपाक चौकशी करपी अधिकाऱ्याक मेकळीक आशिल्ली। Whenever 41A issued, it is duty of the person to attend the investigation and join the investigation. Now there are certain restrictions given under 41A. Now whenever a notice is issued to a person under 41A, the police cannot arrest him basically. But the section further says that in 2 circumstances he can be arrested. First is when the police, when the accused person to whom a notice is issued does not comply with the notice, means he does not join the investigation or does not cooperate with the investigation. Now the second scenario is where it is the discretion of the investigating officer. Now even if the section starts with he cannot be arrested, but if the investigating officer feels that under certain compulsive circumstances he has to be arrested, he can arrest him, but he has to give reasons in writing. मजगती या प्रकरणात अटक केल्ल्या 3 बायला बाउन्सरांच्या जामीन अर्जाचेर म्हापशा JMFC कोर्टात आज सुनावणी झाली। वांगडा गाडी मालकाच्या जामिनाचेरूय सुनावणी झाली। निमाणो निकाल मंगळारा राखून थेयला। आर्ग्युमेंट्स सरान आज घेतले ते फाल्यां दनपारां ताणें ऑर्डरीक दवरल्या। एक्चुअली आमी 6 जाणांच्यो घाल्ल्यो, 4 जाणांची बेल ताणें फाल्यां ऑर्डरीक दवरल्या आनी 2 जाणांचे रिजर्व दवरल्या 4 तारखेक ऑर्डर। एकाचे आसपाक तो ड्रायव्हर अशें म्हणून ताणी एक यूज केल्लो, पण ताजी फक्त गाडी युटिलायज केल्ली, तो क्रायम स्पॉटार नाशिल्लो। आणि बाकीच्या 3 आशिल्ले पळय ते ओन्ली बाउन्सर्स आशिल्ले आनी
मजगती आसगावच्या केशीत हणजुणाच्या पीआयक आणि दोग पीएसआयांक सस्पेंड केल्यात। सस्पेंड केल्ल्या पीआयन डीजीपीन आपल्याचेर दबाव घालो म्हूण आरोप केल्यात। ताणें मुख्य सचिवाक अहवाल दिला। ह्या प्रकरणाची मुख्य सचिव चौकशी करता, मात आज पणजे जाल्ल्या एका कार्यावळीक मुख्य सचिवांनी डीजीपी एका माचयेर कुशीक बसून गजाली करताले। आता ते कितें उलयताले असो प्रस्न। अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या कार्यावळीक खंयच्याच मिडियाक आमंत्रण नाशिल्लें। आता अशी लिपोवन कार्यावळ करपासारकें कितें आशिल्लें काय डीजीपी आनी मुख्य सचिव एका माचयेचेर दिश्टी पडत म्हूण आमंत्रण नाशिल्लें असो प्रस्न। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। म्हादय न्हंय साल्वार करतले जाल्यार व्याघ्र क्षेत्र घोषीत करचो, विरोधी पक्ष फुडारी युरी उलयला। म्हादयचो विशय केंद्रा कडेन आनी प्रधानमंत्र्या मुखार मांडूंक मुख्यमंत्री फेल, आमदार विजयाचो आरोप। कर्नाटकांत प्रधानमंत्र्या कडच्यान म्हादयचो विशय तडीक लावपाचें उतर घेतलां। मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा सरकार सिरियस। 4 तारखे सावन म्हादय प्रवाह म्हादयचें इन्स्पेक्शन करता। Our mother Madai has been diverted and वो government म्हाका दिसता is absolutely not serious. आमी demand करता the only way that Madai could be saved looks like now is that the Madai wildlife जो sanctuary है it has to be reserved as a declared as a tiger reserve. आणि आमचो हांगा डबल इंजिन सरकार जो आसा वो डबल इंजिन सरकार आपलेच पक्षाचे प्रधानमंत्र्याकडेन एक ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरपाक असफल आज मेरेन दिसता। तांच्यान आज मेरेन एक अपॉइंटमेंट तांकां मेळना की सगळे आमी ऑल पार्टी डेलिगेशन वतले प्रधानमंत्र्याकडेन आनी म्हादय आमची जीवनदायिनी आनी ती आमी डायवर्ट करून दिवचे ना हो डिमांड घालपाक हांकां एक अपॉइंटमेंट मेळना। क्लियर जाले आनी गोंयचो सरकार जो बीजेपी सरकार आसा हो सुशेगाद आसा, तांकां कांय मात पासून पडलेले आयज कर्नाटकाचे जे काँग्रेस सरकार आसा तो आयज खंय ना खंय प्रेशर घालता आनी आमचे हे सायडीनूय काँग्रेस आसा तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार तांकां सांगपाक जाल्लें अजून पर्यंत तेंय सांगोंक ना। म्हणल्यार आयज अशें दिसून येता की दोनूय बीजेपी आनी काँग्रेस तांकां हो जो म्हादयचो प्रश्न आसा हो म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपाक नाका, तांकां खंय ना खंय म्हादय जी आसा ती कर्नाटक खंय ना खंय तांकां एक प्लस पॉयंट दिवंक सोदता। मुख्यमंत्री म्हणटा म्हादयचे विशयी सरकार सिरियस। म्हादयचेर हांव परत एकदा पायट दिता, आमचो ऑलरेडी WRD मिनिस्टर उलयला, वी आर सिरियस। गोंय धरून देशभर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष अधिनियम हे तीनय नवे कायदे लागू। IPC, CRPC, इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट गेले। DGP मुख्य सचिव एके माचयेर। दोगूय म्हणटा नवे कायदे न्याय दितले। पुलीस स्टेशनाचे हुमरे झरप खंय कमी जातले। कार्यावळीक खासगी मिडियाक आमंत्रण ना। पणजे मडगांव पहिल्याच दिसा पुलिसांचे FIR। अभी तक के जो कानून थे वो दंड पे ज़्यादा एम्फेसिस देते थे और अभी वाले जो कानून हैं ये न्याय पे एम्फेसिस देते हैं। न्याय से मतलब कि आपको इन्वेस्टिगेशन में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसको कन्विक्शन की ओर ले जाना है, क्योंकि इसमें एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है ज़ीरो FIR कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, बस में आपकी पिक पॉकेटिंग हो गई, आपने जहाँ उतरे वहाँ कोई और पुलिस स्टेशन है, तो जहाँ पर आप रिपोर्ट करना चाहेंगे आपका क्राइम जो है वहाँ पर रिपोर्ट होगा। इसके अलावा EFIR का भी प्रोविज़न है। उसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे सेक्शंस रहेंगे जो जिसके अंदर आपको क्राइम टीम भेजने की ज़रूरत नहीं है, अंदर सीन ऑफ ऑफेंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे आपने एक जगह स्कूटर पार्क किया और जब बाहर आए तो स्कूटर चोरी हो गया, तो इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं वो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और एज ए सिटीजन सर्विस में आने से पहले तो दिल्ली में एक कॉमन चीज़ देखी गई है कि सिटीजन को एक थाने से दूसरे थाने भेज देते हैं, और मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है सर्विस में आने के बाद। हम लोग FIR कराना चाहते थे मॉडल टाउन थाने में और उन्होंने बोला नहीं जुरिडिक्शन आपका ये नहीं है, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी और ये सिटीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। So I expect sufficient training has been provided to all of you. Your existing infrastructure is being upgraded. There would be some doubts in the beginning, so get all your doubts clarified as soon as you can. There is sufficient literature available,
and yet if there is something which still remains unclarified, then you can approach either your STPO, PI or me directly, and we all need to ensure that there is efficient and effective implementation of these laws. गोंय रॅबीज फ्री. गोंयांत एकूय रॅबीज केस ना म्हणून 2 दिसां फाटीं एनिमल हजबंड्री मंत्री निळकंठ उलयल्लो. गोंयांत मनशाक रॅबीजाची लागण ना, मात अंदू गोंयांत रॅबीज जाल्ल्या सुण्याच्यो 4 केशी सांपडल्यात. फेब्रेरांत दिवचले, एप्रिलांत थिये, जाल्यार जुनांत दिवाडे 2 रॅबीज लागण जाल्ल्या सुण्या सांपडल्यात. खासा रिपोर्ट. गोंयांत रॅबीजाच्यो केसी ना. गोंय रॅबीज फ्री म्हूण पशुपालन मंत्री निळकंठ हळर्णकारान दावो केल्लो. फोंड्या नगरपालिकेन उबारिल्ल्या गोशाळेच्या उक्तावणाचे कार्यावळीत तो उलयल्लो. स्टॅरिलायज करपाक आमी एनजीओक 1000 रुपया दिता, टायम टू टायम पयशे दितात, पूण ते ज्या ज्या भागांत आयज आमी रॅबीज फ्री गोंयांत आहात, तरी सुद्दां जे शेजार राज्यांतसून जे कुत्रे येतात वयतात थंय खंय तरी फरक येता. आनी हें जावंक जायना म्हणून आमची सरकार रॅबीज मिशन म्हणून एक चलयता, जे गांवां गांवांत वचून स्टॅरिलायज करता. जावं एनजीओक सुद्दां आमी तितके पयशे दिता. गोंय रॅबीज फ्री आसलो तरी गोंयांत रॅबीजांची लागण जाल्ले सुणे मेळटात. फेब्रुवारी दिवचले, एप्रिलांत थिये, जाल्यार जून म्हयन्यांत दिवाडे 2 रॅबीज लागण जाल्ले सुणे सापडल्यात. Mission Rabies has recently tested 4 dogs positive for rabies in Goa for the year of 2024. One of the dogs is from Bicholim, the other is from Thivi, and the recent case in June, 2 dogs are from Diwar. One dog was a stray dog and the other is an owner dog. Both these cases have come to us via the animal husbandry, the Tonka Veterinary Hospital. And we are very grateful for everybody who comes forward and reports these cases. Yes, as you know, these cases are viruses expected from the neighboring states, from the endemic neighboring state anytime. So far we were getting it in the border areas and both sides we are vaccinating. But this time, for the first time, probably closer to the Bicholim Taluka, the Diwar Island is recording 2 cases. With our intensive surveillance, we were able to detect it, and with the Animal Husbandry Department hospital support, they are quickly able to inform us, and then we are attending to that quickly. And following this, the ring vaccination is going on. We are planning to cover 70% of the dogs in the Diwar Island to develop herd immunity. Then education is going on. We have already educated 4 of the school children. Yes, since this is now coming into the Tilim and this Tiswadi area, we have decided to 100% vaccinate all the Tiswadi Taluka dogs also. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस. राष्ट्रपतीच्या अभिभाशणाचेर विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी उलयलो. नीट अग्निवीर मणिपुराचो पंचनामो. स्वताक हिंदू म्हणपी खंय फक्त हिंसाचार दुस्वासच करतात. राहुलाच्या वक्तव्याचेर संसदेत वाद. प्रधानमंत्र्यान हरकत घेतली. राहुल गांधीन माफी मागची म्हूण घरमंत्री अमित शहा, रक्षा मंत्री उलयलो. 1984 काँग्रेसीच्या राजवटींतली शिखांची दंगलय उस्तिली. शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य. आप हिंदू हो ही नहीं. इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं. क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए. और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है. आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है. और मान्यवर दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ.
कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। अंदूच्या बजेटांतल्यो स्किमी वेळे आदीं चालीक लावपाचे नजरेन सरकार कामाक लागला. सरकार स्किमी ट्रॅक करता, ते खातीर पोर्टलय केलां. गती शक्ती पोर्टलाचेर सगळ्या खात्यांक ते विशीं आपापली म्हायती दिवची पडटा. मुख्यमंत्री सगळ्या खात्यांचे बजेट रिव्ह्यू बसके उपरांत उलयलो. गती शक्ती वरवीं खंय बजेट चालीक लावपाचें सारकें प्लॅनिंग जातलें. बजेटाची रिव्ह्यू मिटिंग घेतली. जवळपास 358 बजेट एश्युरन्सीस वी हॅव गिवन ड्युरिंग माय बजेट स्पीच. सो आम्ही बजेट पोर्टल रेडी केल्लो आसा. त्या बजेट पोर्टलाचेर आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमचे खंय खंय स्टेटस तुमचो पावला. वन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अँड फायनान्शियल, अँड थर्ड इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर. अशा 3 पद्धतीची एश्युरन्सीस आसा. ती सगळ्यांनी बजेट पोर्टलाचेर अपलोड करपाक जाय. सो वी वॉन्ट टू कंप्लीट अवर बजेट ओके बिफोर टाइम, म्हणजे 31 मार्च 2025. आणि तो ट्रॅक जो आसा पळय, तो ट्रॅक आमी आमच्या बजेट पोर्टला वयल्यान दवरता. आणि तेच करपा खातीर आयची रिव्ह्यू मिटींग विथ ऑल डिपार्टमेंट जाली. ताज्या उपरांत आमी गती शक्ती विच इज द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल जो लॉन्च केला. सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आपापलो ट्रॅक हो गती शक्तीचेर दवरपाचो आसा. पणजे 2 ज्वेलरी शॉपांनी 8 लाखांची चोरी करपी बेळगांवचो अब्रार बेग म्हणटा ताका पणजे पुलिसांनी धरलो. ताजे कडच्यान 2 हिऱ्याचे हार आनी चोरी केल्लें सगळें भांगर पुलिसांनी रिकवर केलां. उत्तर गोंय SP अक्षत कौशल मिडिया कडेन उलयलो. ज्वेलरी शॉपांनी गिरायक म्हणून आयलो आनी हात मारलो. पुलिस चौकशी करतात. ऑन 24 जून एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था पैंजम पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसके अंदर हमें पता चला था कि PNG जो ज्वेलरी स्टोर है, उस स्टोर के अंदर से कुछ 8 लाख के करीब की ज्वेलरी चोरी हुई है. तो ये सूचना मिलने के बाद वी हैड रजिस्टर्ड अ केस अंडर सेक्शन 380 रेड विथ 34 IPC, and a special team was constituted to work out this case. This team was constantly tracking CCTV cameras. It was looking at technical, it was doing technical analysis, and main accused was arrested. He was later identified as one Abrar Hussain Beg, son of Ghulam Rasool. He is 30 years old. He is resident of Belgaum. और वहाँ से हमारी टीम ने इनको अरेस्ट किया है. इनके पास से हमें एक येलो गोल्ड एंड डायमंड नेकलेस वो बरामद हुआ है. ये रिकवरी हुआ है उसमें से. एंड वी हैव रिकवर्ड 1 येलो गोल्ड एंड डायमंड नेकलेस, 1 मोर. ये इसके पास से हमें रिकवर किया है. इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि ये एक तरीके से कस्टमर की तरह स्टोर के अंदर आते थे और जो सेल्स पर्सन है उसको कहते थे कि ज्वेलरी दिखाए, और उसके बाद थोड़ा ध्यान भटका के ये लोग अपना काम करके निकल जाते थे. इन विच 100% रिकवरी हैज़ हैपेंड. एक बारीक सा कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घरा घरांनी पंचामृता. मंदिरां वेलें सरकारी नियंत्रण रद्द करचें. प्लेसेस ऑफ वर्शीप ऍक्ट आनी वक्फ बोर्ड रद्द करचो म्हूण हिंदू राष्ट्र महाअधिवेशनात थाराव. 2009 4 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन वक्फ बोर्डाच्या ताब्यांत आशिल्ली आतां 8 लाख स्क्वेअर मीटर जाली. सामान्य लोकांच्यो देवळांच्यो जमनी बळकावपी बोर्डूच रद्द करचो म्हूण मागणी. ऑनलायन गॅमलिंगय खंय बंद जावंक जाय. एंडोमेंट ऍक्ट 1951 चा जो आहे त्याच्या अंतर्गत 7 राज्यांमध्ये
मंदिरांच्या जमिनी सरकारीकरण करून मंदिरं ताब्यात घेतली. दुसरा 1991चा प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऍक्ट आहे आणि तिसरा 1995चा वकफ ऍक्ट आहे. आम्ही वकफच्या जमिनी ताब्यात घ्या असं म्हणत नाहीये. या अधिवेशनाच्या माध्यमातून वकफ बोर्डच रहित करा हा मागणीचा भाग या ठिकाणी आम्ही घेतलाय. कारण ज्या वकफ बोर्डला 2009ला 4 लाख एकर जमीन त्यांच्या ताब्यात होत्या, आज त्या 8 लाख एकर जमीन ताब्यात गेली होती. आल्या कुठनं काय पाकिस्तान, बांगलादेश, इराणमधून आणल्या तर आमच्या देशाच्या जमिनीत घ्या. केवळ नोटीस पाठवून बळगावले जातात, त्या मंदिरांच्या असतील, सामान्य नागरिकांच्या असतील. याविषयी खूप गांभीर्याने चर्चा करण्यात आली. राष्ट्रीय स्तरावर याबरोबर एक जन आंदोलन कसं उभारता येईल याही गोष्टीची या ठिकाणी चर्चा करण्यात आली. त्याचबरोबर श्रीराम सेनेचे जे प्रमुख जे मुतालिक आहेत यांच्या संदर्भात सुद्धा गोव्यामधली बंदी उठवावी याची मागणी या ठिकाणी करण्यात आली. आणि महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी की धर्मांतरण बंदी कायदा किंवा गोहत्या बंदी कायदा या संदर्भात एक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी व्हावी हा महत्वाचा मुद्दा याच्यामधला आहे. तोही या अधिवेशनामध्ये घेण्यात आला. रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांचं वाढतं प्रमाण आहे या संदर्भातला आणि विशेष करून गोव्यातल्या आपल्या पत्रकार बंधूंनी सुचवलेला मुद्दा जो होता की ऑनलाईन जुगार किंवा रमी सर्कल संदर्भातला कायदा त्या ठिकाणी आला पाहिजे. मी तुमच्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो की तुम्ही सुचवलेल्या मुद्द्यामुळे त्यावेळेस आम्ही तो गांभीर्याने मुद्दा घेऊन त्याच्यात चर्चा झाल्या, त्याच्यामध्ये ठराव पास करण्यात आला. केंद्र सरकारला याची मागणी करतोय आपण ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्रीकडे. त्याचबरोबर केवळ अधिवेशनाचा ठराव म्हणून त्याच्याकडे आपण पाहत नाहीये, तर वर्षभर या संदर्भात काहीतरी तुम्हाला एक कृती झालेली दिसेल. कदंबाच्यो स्मार्ट सिटी सकयल 6 इलेक्ट्रीक बसी आयच्यान पणजे सुरू. स्मार्ट सिटी सकयल एकूण 48 बसी पणजे सुरू जातल्यो. उरिल्ल्यो बसी फुडले 1500 भितर सुरू जातल्यो म्हणून महामंडळाचो अध्यक्ष तुयेंकार उलयला. गोंयांत एकूण 100 इलेक्ट्रीक बसी येतल्यो. 50 बसी खंय सप्टेंबर मेरेन पावतल्यो. 3 बसी सुटल्या, 3 बसी कंटिन्यूस तशें आसा. म्हणजे आतां आमी हांगासून मिरामार येतली अशी बस ती आमच्या बांबोळीसून ती युनिव्हर्सिटी वयतली. दोनूय सायडीन बसी वयतली. आणि वाडपाची शक्यता आसा? फुडले 15 आनी घालतले. आनी घालता. तिकेट सिस्टम कशी आसतली? ती आतां कशी पयलीं कशी आसतले गव्हर्मेंट डिमांड आसा ती पयलीं बसी ना कंडक्टर आसतलो काय ऑनलायन? ज्यो पास सिस्टम आसा ते कंडक्टर आसना, पूण एका कंडक्टर आसतलो तिकेट. पण आतां नॉर्मल टिकेटींग आहा बाकीच्या प्रायवेट बसीक ती सेम रेट सेम आसतली. आणि कितले वाडपाक शकता मागीर फुडार 15 दिसांनी? ज्यो बसी स्मार्ट सिटी अंडर आमकां 48 बसी मेळ्ळ्या. सो ते आतां काही रस्ते बी रिपेरींग चालू आहा. फुडल्या 2 म्हयन्या भितर कंप्लीट सगळे घालतले. 48 सगळे घालतले. स्टेप बाय स्टेप जशें आमच्या आनी 100 बसी येवपाच्यो ते आमकां सगळे कडेन करचे पडटले. परवरी करचे पडटले, पणजे करचे पडटले, म्हापशाय करचे पडटले, सगळ्या करचे आमी केन्ना पर्यंत येतले त्यो 100 आनी बसी? 100 बसी आतां एक्चुअली मे म्हयन्यान दिवपाच्यो. पण तेजेर आमच्यो 4च बसी जाल्ल्या. पण 96 बसी आमकां तेंच्यो येवपाच्यो आहा. आमी ताका परत लेटर केला की आमकां 96 बसी तुमी टायमार दिवना आमी ताका फायन मारली 1 करोड. सो आतां तेजेर फुडले सप्टेंबर पर्यंत आमकां उरलेल्यो बसी दिता म्हणल्या. फुडले सप्टेंबर भितर 50 तरी बसी आमकां मेळटल्यो अशी गॅरंटी आहा. ह्या लोकांनी मरे एकदा आमच्या स्मार्ट बसींनी बसून पळोवचें. इट इज बेस्ट. हांवें आतां फ्रॉम कदंबा बस स्टँड टू मंत्रालय पर्यंत हांव बसीन आयलो. म्हाकाय बरें फिलींग जालें. लोकांनी मजगती पणजे इलेक्ट्रीक बशी घालच्या आदी सरकारान पणजे आशिल्ल्या बस मालकांक विश्वासान घेवची अशी मागणी पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी केल्या. बसकारां कडेन उलोवन निर्णय घेवचो म्हण महापौराची मागणी. Government also has to take into interest people of the bus drivers of tangible first of all. They've been plying those buses now for 10 or 15 years. I think before any decision should be made, CM said that he will consult all of them. I think CM will get it done with it. But in the self-employed असले 100-200 लोक सुमार ते बस ड्रायव्हर कंडक्टर त्यांचे that's not saying. So everyone interest will have to be taken into account first. So they cannot just remove them from the streets entirely. So you'll be in support with that private bus? It has to be give and take for both also. For these things to work financially, even though other people have to be taken care of. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. उद्देजक अनंत तन्नाचेर हनी ट्रॅप केशींत बलात्काराचो गुन्यांव निश्चित करपा विशीं पॉक्सो कोर्टाचो निकाल गोंयच्या मुंबय हायकोर्टान भायर मारलो. एंटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिटान समरी रिपोर्ट दिल्ल्यान हे केशीचो परत विचार करचो अशे निर्देश उच्च न्यायालयान पॉक्सो कोर्टाक दिल्यात. याचिकादाराचो आदोगाद वैभव आमोणकारान ही माहिती दिल्या. So there was a honey trap case filed by my client in Gujarat. As a counterblast to that and to pressurize my client, a false rape case was filed in Goa by one girl from Gujarat.
after conducting investigation, the police filed something called as a B summary report, which means that the allegations in the complaint is false and a counter prosecution should be lodged against the complainant. Now, despite this particular B summary report, the Sessions Court had proceeded to ignore this and frame charge against the client. We had come for quashing of this whole proceeding before the Honorable High Court. The Honorable High Court today has quashed the order of the Sessions Court by which charges were framed against me, and has in turn directed the Sessions Court to hear the victim, that is the complainant, on the counter case which is proposed to be filed by the B summary report. So I am technically exonerated today because after investigation the police have concluded that the entire complaint is without any merit and is a false complaint. So the Honorable High Court has accepted my case and has directed the Sessions Court to reconsider the B summary qua the complainant and not me. So the order of the trial court dated 15th February, I think, to proceed with the framing of charge has been quashed. Yes, has been quashed, and in turn the trial court has been directed to reconsider the B summary, by which I have been completely exonerated in the matter after conducting a detailed investigation. लोकसभेच्या वेंचणुकेक वापरिल्ल्या टॅक्सी आणि बाकीच्या गाडयांची बिलां अजून आडकल्यांत. गाडयो भाड्याक लावपी ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन GTDC आनी अकाउंट्स खात्याचे कचेरेंत पावले. हजारभर गाडयो खंय वेंचणूक ड्युटेक वापरिल्ल्यो. 10 ते 15 कोटींची बिलां पेंडींग आसात. संघटनेचो अध्यक्ष मिडिया कडेन पावलो. काय गोष्टीक लागून तेंचो डिले जालो, पूण तो खूब जालो एफर्ट की तेंचे कितें इश्यू जाले, कितें बिलां रिटर्न येयली, कितें जालें, पूण इतलें जावंक जायनासलो. तेंच्यांनी ते खंय तरी तेंची जबाबदारी आसली इलेक्शन कमिशनाची ती बेगीन करपाची. आतां कित्याक GTDCक जो पर्यंत पावना पेमेंट तो पर्यंत GTDC दिवंक शकना. सो आतां कितें जालां ते बाबडे टॅक्सीकारांचेय खरें, कित्याक तेंच्यांनी 2 म्हयने गाडयो चलयल्यो, 2 म्हयने 3 म्हयने गाडयो चलयल्यो आनी तेंचो तो पेमेंट सगळो ब्लॉक उरला 2-3 म्हयने. आतां पावस म्हणटूच तेंचो ऑफ सिजन आसा, भायरूय तांकां भाडी ना, तेंचे इन्स्टॉलमेंट ड्यू उरल्या, कोणाचे आनी कितें आसा, तेवूय त्रासान पडलेले आसा. टोटल टॅक्सी आनी बसी बीन धरून टोटल 1000 वयर जाल्या गाडयो. अमावंट सादारण 10 ते 15 CR तेच्या मदीं आसतलो. आतां अकाउंट डिपार्टमेंटान सद्या सांगलां की बेगीनच्या बेगीन क्लियर करता. तेंच्यांनी कितें तरी क्वेरी आसा तेंच्यो, कलेक्टर जो साउथ कलेक्टर जे आहा तेंच्या अंडर जे सगळे आसलेले तेंचे कडेन कितें तेंच्यांनी मेल केला तेंकां, त्यो क्वेरी कितें आहा त्यो. सो तेंचे रिप्लाय येयल्या उपरांत तेंच्यांनी रिलीज करता म्हटलां. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.